प्रितीच्या बाबा म्हणीनो पास्कांचो चौथो आयतार, 4th Sunday of Easter. वर्सान वरोस इग्रोज मात करता फेस्त आयज जेजू बोऱ्या गोमळ्याचे, जीसस द गुड शेपर्ड. आमच्या दोळ्या मुखार आसूंक जाय इस्रायलांत जेजूच्या तेंपार जायते राखणे आसलोले आनी ते राखणे आपल्या मेंढऱ्यांक एक एकल्याक वळखताले. रातच्या वेळार वेगळे वेगळे राखणे एकठांय जाताले. आडो कसो आसलो सगळे राखणे मेंढऱ्यांक आड्याक भितर घालताले आनी मागीर भायर ते थोडाय पडटा कितें पडटा उजोबा घालून शेकताले. आनी सकाळीं दीस उदेलो म्हणटूच ते राखणे आपल्या एक एक मेंढऱ्याक भायर व्हरताले, एक जाप कोत्ताले आनी जाप केली म्हणटूच एक आवाज केलो म्हणटूच ताचे मेंढरे आसात ते हे राखणे बाला वयताले, ताचे मेंढरे आसात ते ताचे फाटल्यान येताले. तो ताचो आपल्या राखण्याचो ताळो मेंढरे वळखताले. सो इन दीस कॉन्टेक्स्ट जेजू म्हणटा म्हजी ती म्हाका वळखतात आनी हांव तांकां वळखतां. जेजू बरो गोवळी हे नियाळटणा आदल्या कोरारांत जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 3ऱ्या आवेस्वरार अशें आमकां मेळटा. I will give you good shepherds according to my heart. देव इस्रायल पोरजेक प्रॉमिस कोत्ता, बासावणी कोत्ता, हांव तुमकां गोवळी दितलो. I will give you shepherds. मोज्या काळजा सारके. आनी खरो गोवळी जेजू येयलो संवसारांत आनी जेजून दाखयलां एका गोवळ्यान कोण भाशेन आपल्या शेडयांची परामोस करूंक जाय. आनी जेजून जाण आसलो देखून की आपूण हांगाच चड तेंप रावंक येवंक ना, पूण आपणाचें मिसांव चालू उरोंक जाय संवसार सोंपपर्यंत देखून जेजून विचून काडले गोवळी. पाप साहेब, बिस्म साहेब आनी मागीर बिस्मानी, दियाकन आनी पाद्री. पयलो जेजून इन द गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 16 मातेवाच्या शुवर्तमानांत 16व्या आवेस्वरांत जेजून केली बासावणी पेद्रूक. तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितलो. एमकोंडाचे दारवंटे तिचेर जैत व्हरचे ना. You are the rock, and upon this rock shall I build my church. Hell will not prevail against you. I will give you the keys of heaven. तितलेंच न्हय, तूं संवसारांत बांदशी तें स्वर्गार बांदलोलें जातोलें. तूं संवसारांत सोडशी तें स्वर्गार सोडलोलें जातोलें. पळय केदें व्हडलें प्रॉमिस. एब्सोल्यूट पावर इन द चर्च. आपणाच्या शेळयांक सवे
कितें करूंक जाय जेजू सगली पावर दिता सांत पेद्रूक. आनी सांत पेद्रूचे सुवातेर आसा पापसाहेब. आनी आतां आसा पापसाहेब लेयाव 14वो 267th representative of Christ. जेजूचो प्रतिनिधी पापसाहेब. सो ताची आदी 266 जेजूच्या उपरांत 266 पापसाहेब गेले आनी आतां आसा तो 267th. आनी देवान विचून काडला आपणाक जाय तसलो. हे मनशांचें काम न्हय. पवित्र आत्म्याचे कृपेन हे सगळें घडटा. कित्याक जेजून प्रॉमिस केल्लें हांव वेता पूण तुमकां एकसुरे साणिना. हांव वेता आनी तुमकां हांव धाडटलो द पॅरेक्लीट पवित्र आत्मो. तो येतोच तो सगळें तुमकां शिकयतलो. तो वाट दाखयतलो. आनी खरेंच आमकां दिसती पडटा भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी पळयता की पवित्र आत्मो वाट दाखयता. वो आतां पापसाहेब विचून काडला तो पर्यान मनीस पळयता ते दोळ्यांनी पळयना. पवित्र आत्म्यान आपणाक वारें मारता थंय वता. जशें हांवें सुरवातेक सांगलां ह्या पापसाहेबाचें नांव कोणेच घेवंक ना. कितलेच कार्दिनालांचें नांव घेतलें. हो जातलो पापसाहेब, तो जातलो, तो जातलो, तो जातलो, हाचें नांवूच नासलें. पूण मनशांची तकली आनी देवाची मांडावळ वेगळी. सो देवान आतांच्या काळार आमकां गरज तसलो पापसाहेब दिला. गवळी तर जेजू महागवळी ताच्या गवळ्याचे सुवातेर आमकां दिल्यात सक्सेसर्स ऑफ सेंट पीटर पापसाहेब. पापसाहेब म्हणल्यार ही इज वन ऑफ द बिशप्स. ही इज द बिशप ऑफ रोम. पयले सुवातेर तो आख्या संवसाराचो पापसाहेब खरो पूण प्रायमरीली तो जावन आसा रोमाचो बिस्म. म्हणटूच बिस्मा बराबर बिशप तो. आनी बिशप आमी सत म्हणटा आर इन द प्लेस ऑफ द अपॉस्टल्स. आमी जाणा आमची इग्रोज जेजू कोणशाचो फातर आनी अपॉस्टल भुंयनादीचे फातर. आनी तूं आनी हांव एक एक जिवो फातर जेजूचे पवित्र सभेचो. So we all together make the church. पवित्र सभा म्हणटा ती आमी सगळी जिवे फातर इग्रोज बातेचे सगळे बिशप आसात ते भुंयनादीचे फातर आनी कोणशाचो फातर मुखेल फातर जावन आसा जेजू. Therefore the church, though it is made of humans, it is of divine origin. इग्रोज मात मनशांची पूण देवान केलोली. जेजू आसा मुखेल फातर. Therefore the church is both divine and human. हे आमी विसरूंक फावना. आनी देवाचो आत्मो पवित्र सभा चलयता. आतां जेन्ना संवसाराचो लोक वाडटालो म्हणजे क्रिस्तांव आनीक सुबेज जाताले असल्या वेळार इन द बिब्लिकल टायम्स आमकां मेळटा दोरंताच्या इतिहासांत की तांणी दियाकन विचून काडले. आनी मागीर कांय काळ बोलांडल्या उपरांत इतलो लोक जाला एक बिस्म साहेब आख्या सगळ्या लोकांची सेवा करूंक पावना तेन्ना इग्रोज मातेन भितर हाडले पाद्रीपण. जें पाद्रीपण तांकां दिलां अपोस्तलांक
तें बिस्माक आनी बिस्मानी पाद्रींक दिला. सो हे ऑर्डिनेशन करता ते वयरतान देंवन येता पवित्र आत्म्याचे कुरपीत. म्हणटच आमचे इगोर्जेन कितले भाशेचे मुनियारपण आसा. मिनिस्टेरियल बिस्म साहेब आसात, पाद्री आसात, डिकन आसात. सो डिफरंट डिग्रीज ऑफ ऑर्डिनेशन. द फुलनेस ऑफ प्रिस्टहूड इज गिवन टू द बिशप. त्याच्या उपरांत पाद्रीक उमकीच पावर आसा, बिस्माक आसा तसली ना, आनी मागीर डिकन. बट ऑल टुगेदर वी मेक वन प्रिस्टहूड. एक प्रिस्टहूड, एक पाद्रीपण, पण ताका डिग्रीज आसात. बिस्माचे, पाद्रीचे, दियाकनाचे, 3 वांटे एकूच पाद्रीपणाचे. तर ही दोतोन बरे भाशेन समजून घेवंक गरजेचे. आनी इग्रोज मात हे भाशेन चलता. आनी इगोर्जेन आमकां नमी आयल्यात बिस्मांच्या नांवान. तुमच्या कॉपेलां नांव आसा बिस्मांच्या नांवान. बिस्मा कोडे तर हांव बरो ना जाल्यार म्हज्यानी हांगा कॉपेलां रावंक जायना. सो ऑलवेज पाद विगार, पाद कूर, पाद कापेलांव, they have to be united with the bishop because he has the fullness of priesthood. We have got limited priesthood. आमी तुमच्या इगोर्जांनी कॉपेलांनी आसाव. We are shepherds. तुमची सेवा कोत्ता बिस्मांच्या नांवान. म्हणटच आमचे रिलेशनशीप बिस्मा कोडे सदांच बरें आसूंक जाय. हें गरजेचें. आतां तुमी गोळे म्हणटल्यार सगळेच पाद्री बरे शेपर्ड कशे, राखणे कशे सेवा कोत्तात पोरजेची, चुकतात ना न्हय. आनी ही चूक संवसारांत आसाच. जेजून कितले आपोस्तल विचून काडले? 12 विचून काडले. आनी एकलो कितें जालो जेजून विचून काडलो? तो चोर नागवणो जालो. म्हणटच सगळेच बरे जातात अशें ना. पूण एका पाद्रीक विचून काडचे पयलीं ताची भरपूर चवकशी करतात. एक राखणो कसो पोरजेचो विचून काडपाक ताका इयर्स ऑफ फॉर्मेशन खूब. आतां कॉलेज शिकूंक जाय, मागीर फिलॉसॉफी शिकूंक जाय, थिओलॉजी शिकूंक जाय. सगळी ताची बारकायेन चवकशी करूंक जाय. तो पाद्री जावंक उपकारता वो ना ती बारीक चवकशी करपाक ताका प्रिफेक्ट म्हूण आसता सेमिनारींत, प्रोफेसर आसात. आतां तुमचो गांवचो बिशप सिमियांव 3 वर्सां म्हज्या हातांत आसलोलो. तो पाद्री जावंक उपकारता वो ना तें पळोवपाक 3 वर्सां म्हज्या हातांत आसले. म्हणटच आमी रिपोर्ट दिले बगोर तांचे पाद्रीपण मुखार वचोना. म्हणटच अशें आमकां फॉर्मेशन बरें स्ट्रॉंग आसता. आनी अशें केलें आसतना थोडे चुकतात ना न्हय. पूण चड करून आमी जे पाद्री लोकां पासत वावुरतात हांगातूय चुकतात न्हय, चुकतात. म्हणणी आसा आदल्यांची 4 पांयांचो गोडो चुकता, मनीस चुकचो ना. आमचे इतिहासांत पापसाहेब पुरेन आदल्या तेंपार चुकलोले मेळटात. पापसाहेब चुकल्यात, बिस्म साहेब चुकल्यात, पाद्री चुकल्यात. बट लेट अस नॉट एवॅल्युएट द चर्च बाय इट्स डिफेक्ट्स, बाय नेगेटिव्स, बाय पॉझिटिव्स. एका मनशाचो वालोर करतना ताचे वायट आसा तेच घेवंक न्हय, कितलें बरें आसा तें आमी पळोवंक जाय. सो पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह आसाच. खंयच्याच मनशाक देर इज नो पर्सन इज परफेक्ट. पूण मनशाक बरे गूण आसात.
कितलोय मनीस वायट जावं ताका बरेपण आसा तो तें ओळखून घेवंक जाय. अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, तुज्या इगोर्चेन कॉपेलांत तुका एक गोवळी बिस्मूथ साहेब धाडटा. यू हॅव टू एक्सेप्ट हिम इन द आयज ऑफ फेथ. भावार्थाचे नदरेन ताका मानून घेवंक जाय. देवान धाडलोलो तो चुकता, ताच्या पातकांची जोडटी तो दितलो, पूण तुका एक शेळी कशी जो वडील बिस्मान दिला तो कितें सांगता तें आमी करूंक जाय. जशें जेजून म्हणलोलें फारिसेवांचे विशीं उलोवन, ते कितें सांगतात तें तुमी करात, पूण ते चलतात ती वाट चलो नाकात. म्हणटच खंयचोय गोवळी चुकता जाल्यार तेन्ना आमी ही दोतोन जेजूची शिकची की ते कोत्तात ते न्हय, पूण ते सांगतात ते आमच्या बऱ्याक, ते आमी करूया. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज फेस्त कोत्ताना जीजस द गूड शेपर्ड, जेजू बरो गोवळी, तर मागुया जे गोवळी जेजून आमकां दिल्यात तांकां पवित्र आत्म्याची भरपूर कृपा दी आनी पोरजेक कशें चलोवंक जाय, पोरजेक कशें शिकोवंक जाय तें जेजून दाखयलां तेच वाटेन ताणें शिकोवंक सगळे आमच्या याज्ञिकां पासत गोवळ्यां पासत आमी मागुया.